स्वातंत्र्य जावन आतां 75 वर्सां जालीं आनी हो क्षण खूबच म्हत्वाचो आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा 75 इयर्स इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टायम एंड पिरियड. आनी ह्या क्षणा खातीर आमचे जे प्रधानमंत्री आसा श्री नरेंद्र मोदीजी हांणी आमचे 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडन्स मेळ्ळे आमकां म्हणून तांचे प्रत्येक आमचे भारतीय नागरिकाच्या मनान काळजान आपल्या देशा खातीर भक्ती, देशा खातीर प्रेम हो निर्माण जावचो आनी हे सगळे प्रत्येकाच्या मनान हे जागृत जावचे म्हणून तांणी आझादी का अमृत महोत्सव ही मोहीम सुरू केल्ली आसा. आनी ह्या आझादीच्या अमृत महोत्सवाच्या कॅम्पेनान आमी वेगळे वेगळे कार्यक्रम देशभर चालू केल्ले आसा. आनी तातूंत एक आज आमी हांगा आमचो हो इतलो इम्पॉर्टंट आमचो हो प्रकल्प गोंय राज्याचो आमच्या 70 भागान आसा. आमच्या हे केरी डॅम जो आसा, अंजुने डॅम आसा, हो हांगा आज फॉर आझादी का अमृत महोत्सव टू सेलिब्रेट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडन्स हो पयले फावटी असो लायट केल्लो आसा. आनी हो आतां परमनंट अशीच हे लायटींग जे केल्लें आसा आमच्या डॅमाचें हें आयच्यान आतां सुरू उरतलें परमनंटली. आनी हो जो आमचो इतलो सुंदर डॅम आसा, हो जो एरिया आसा, ही आतां पब्लिकाक ओपन जातली एवरी डे फ्रॉम इवनिंग टू 8:30 एट नायट. आनी हें इतलेंच न्ही, हाजें आतां ऑलरेडी हातान घेतिल्लें आसा हो फूल परिसर ब्युटिफिकेशन GTDCन ऑलरेडी घेतिल्लें आसा. हांगा कॉटेजीस येतले, सगळो परिसर बदलपा आसा. सगळे कितले 30 कॉटेजीस सगळी पेविंग करून एरिया सगळे ब्युटिफिकेशन घेतिल्लें आसा. ताजे भायर WRD बी म्हाका खात्री आसा कित्याक म्हजी ऑलरेडी चर्चा जाल्ली आसा माननीय मंत्र्या कडेन आनी तांणी बी थ्रू वर्ल्ड बँक हो डॅम ब्युटिफिकेशनाक हातान घेवपाचें आसा. सो हो सगळो परिसर बदलतलो फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल ऑफ सत्तरी. सो सगळ्यांक इंडिपेंडन्स डेची हुनहुनीत परबी आनी मागता की अशेंच आमचो देश खूब खूब तरक्की करूनी, आमचे गोंय राज्य आमचे सत्तरी खूब खूब तरक्की करूनी. जय हिंद, वंदे मातरम. देव बरें करून सगळ्यांक. पंच्याहत्तर वर्सां पूर्णत्वा कडेन येतात आनी त्या निमित्तान आझादी का अमृत महोत्सव आनी हे सेलिब्रेशन करपा खातीर आमी हर घर तिरंगा हे अभियानूय राबयिल्लें आसा. आनी हो 15 ऑगस्ट आतां 2 दिसांचेर येवन थांबलो आसा. आमचे मदीं आसात आमचे सगळ्यांचे लाडके WRD मिनिस्टर म्हणजे मित्र भोमानीस श्री सुभाष भाऊ शिरोडकर आनी आमचे म्हाका दिसता की सेक्रेटरी फॉर WRD परत सुभाष शिरोडकर आणि सुभाष फळदेसाय एक 3 सुभाष एकटे आयिल्ले आसा. बदामी सर हांगा आयिल्ले आसात, आमचे चीफ इंजिनियर बदामी. आणि एक ब्युटिफूल कॉन्सेप्ट हांगा आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान केल्लो आसा. साळावलेचो डॅम हो अत्यंत प्रसिद्ध असो डॅम. हांगचे इल्युमिनेशन आयज करून तांणी एक वेगळी परबी आमकां दिल्ली आसा. म्हणजे आमी आतां जे डॅम पळोवपाक लोक येताले तांकां सांजेय मोबा दिल्ले आसा की सांजे येवन तुमच्यांनी हें सौंदर्य आसा तें इल्युमिनेट जाल्लें जे हरशे पसून जालें जर जायत डॅम सुंदर दिसतात, हे जे तुषार उडटात आनी हातूंतल्यान एक वेगळो आनंद आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज आमचे मदीं सगळे गेस्ट आयिल्ले आसात. आमचे नवनिर्वाचित सगळे मुख्य पंचायत ज्या क्षेत्रांत भितर हे हो डॅम परिसर येता ते भारतीय आसतले जावं बाकीचे सगळे जे पंचायत मंडळ हांगा आयिल्ले आसात तांचे हांव वेलकम करता. आनीक एक बरें दिसता की मिनिस्टरान स्वताक हे इनिशिएटीव घेतलो आनीक डॅमा सारक्या सायटाचेर आज इतके रातचे पडटे पावसान भितर सत्री बी घेनासतना हांगा विजत ताचो आनंद घेतिल्लो आसा आनी लोकांच्या मदीं ते सामील जाल्ले आसात. आमकां खूब अपेक्षा आसात ह्या WRD मिनिस्टरा कडच्यान जे खात्यांची जबाबदारी ज्या वेळार इतक्या म्हाका दिसता 30-35 वर्सांच्या तांच्या राजकीय कारकिर्दी भितर
तांणी सगळ्यो ज्यो जबाबदारी दिल्ल्यो आसात त्यो वेवस्थीत कार्यक्षमतेन पूर्णत्वाक व्हेल्ल्यो आसात। आमकां खूब अपेक्षा आसात की पयल्याच फावटी एक व्हडलो एफिशियंटली काम करपी मिनिस्टर आमच्या ह्या खात्याक मेळ्ळो आसा आनीक WRD मिनिस्ट्री म्हणलें जर जायत म्हाका दिसता की ओवर 30% ऑफ हीज जॉब विल बी इन सांगेम, म्हणजे त्या जे बजेट एलोकेशन्स आसात ते स्पेंड जातले आमच्या ह्या धरणाचेर किंवा आजूबाजूचो परिसर हो आसात। लोकांच्यो खुबश्यो अपेक्षा आसात म्हणून आमी त्यो पूर्णत्वाक व्हरपाक पळयतले। रोखडीच आमी रिहेबिलिटेशन मिटींगूय घेवन लोकांचे प्रश्न दसाक लावपाक पळयतले। पण त्याच बरोबर ह्या परिसरा भितर हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता ह्या निमित्तान इफ मिनिस्टर साहेब परमिट्स, सरान आमकां खुबश्यो जमनी आयज ट्रान्सफर करून दिल्ले आसात। हांगा एक कुणबी हँडीक्राफ्ट विलेज म्हणून येता, ह्या विलेजी भितर म्हाका दिसता की सादारण ती आमी 4 एकर जमीन हांगा तांणी आमकां बहाल केल्ली आसा, हँडीक्राफ्टा डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केल्ली आसा आनी रोखडेंच 30 डेज टायमिंग कितें आसा सर लोकां पळोवपाक सांजचे वेळार सकाळचे रातचे 9:30 पर्यंत आसतले, पूण वाहनां हाडपाक मेळची ना, बरोबर हांगच्यान चलत येवपाक, कारण थोडीशी रिस्ट्रिक्शन आमी पाळची पडटली। वाहनां घेवन येवपाक मेळचें ना। जे कोणाक पळोवपाक जाय तांणी परत आनीक आझादी का अमृत महोत्सवाचो आनंद खरे डेमार येवन घेवचो। रातचे हांगा येवचे पूण शिस्तीन येवचे, शिस्तीन वचचे। हांगा ड्रिंक्स बॉटल्स, हॉट ड्रिंक्स हे हाडपाचे ना, प्लास्टीक बॉटल्स हाडपाचे ना, प्लास्टीक फ्लॅक्स हाडपाचे ना। हे इतकें मेंटेन करून पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी लोकांच्या सेफ्टी कोतान जे कितें आपल्या स्वताचेर बंधनां घालून घेवपाची आनीक मनसोक्त तसो आनंद ह्या डॅमाचेर घेवन ह्या डॅम इल्युमिनेशन आसा तें पळोवन घेवचो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.